शेतान माझ्या हे सगळी माती घालून कोवच्यो घालून सगळी वाट लायिल्ली आसा उदीक सोडून आनी शेतान ही चार मातून सगळी दवरल्या आनी इतलीच सगळं इबाड करून तेंच्यांनी आतां कोणाक सांगून इतलें केल्लें आहा आमकां काय कळोवंक ना तेंच्यांनी हे उदीक सोडटा आनी इतली घाण करता म्हणून सगळी घाण करून काडटलो कोण गेल्या वर्सा घाण करून दवरली हांवें मनाक लावन ते सगळी चार काडून तेचे फुडें हांवें हे घातला मिशीन घातला आनी मिशीन घालून हांवें ओपन घेतला आतां इतले खर्च करतलो कोण आनी दितलो कोण आमकां हे भरपाई कोण दितलो कोणाक सांगून केल्लें तें आनी ते प्रमाणे तेणी भरपाई दिवपाक जाय आमकां आनी सगळें आमच्या शेताक सांगोच्या पयलीं तेंच्यांनी सगळें करपाक जाय आमकां सांगूंक ना न्हू तेंच्यांनी कांयच सांगूंक ना एक शब्द सांगूंक आसलो आमकां तेंच्यांनी कितें तरी आमी तुज्या शेतान घालतात आनी करतात म्हणून कांयच सांगूंक ना तेंच्यांनी आनी कांयच उलोवंकूय ना कोणेन घातले झाड आतां हे कोण व्हाळ बांदताल्यांनी घातले काय कोणी घातले ते हांवूच नकळी हांव घरा आसा बोडगेश्वर कमिटीन घातले काय कोणी घातले ते हांव नकळी पण तेंच्यांनी कोणीय घालूं तेंच्यांनी म्हाका कळोवपाक जाय आसलें तुज्या शेतान हें उदक सोडटा आमी जाल्यार फुडें तुजें आमी भरताई कर दिता अशें सांगूंक जाय आसलें तेंच्यांनी कांयच सांगूंक ना म्हाका आनी ही सगळी घाण करून आतां हांवें शेत कितें करपाचें माती जी घातलेली आहा कोवची आसा बाटल्यो ज्यो प्लास्टीकच्यो घातलेल्यो आसा ह्यो हेंच्यांनी म्हापसा नगरपालिकेन हितून लक्ष घालपाचें आनी हे 8 दिसाचे भितर ह्यो माती जी आहा न्हू ती ताबडतोब काडपाची जर काडिना जाल्यार ही माती काडटले आनी जो कलंगूट पणजे जो कलंगूटसून म्हापशाचो रस्तो गेलो आहा त्या रस्त्याची माती काडटले आमी घालतले कित्याक आमकां सांगून तेंच्यांनी माती घालूंक ना अख्खे जे शेतकार आयज डिमांड करता हे 8 दिसां भितर तेंच्यांनी ही जी माती घातलेली इल्लिगल माती घातलेली आहा बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी काडपाची खंयच्या डिपार्टमेंटान घातल्या ती खबर ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जर घातलेली आसा पूण एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो तवडकर जो सांगता आयज तवडकर जो सांगता न्हू आयज तुमी शेतां करा म्हणून आयज तेणी हे व्हिडियोज पळोवपाचे आयज जे आमी आयज जे सांगता न्हू ते व्हिडियोज पळोवपाचे आमकां शेतां कर जर सांगतात तुमी जाल्यार शेतांनी माती कितें घालतात सरावंडींग म्हापशान तुमी येवन पळयात कितें घडटात ते आनी आमकां तुमी न्याय दिवपाचो आनी 8 दिसाच्या आत भितर ही हेंच्यांनी माती काडपाची